म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. मन की बातच्या आनीक एका वाट्यांत तुमकां परतून एकदां येवकार. ह्या खेपे मन की बातचो हो वांटो सेकंड सेंच्युरीची सुरवात आसा. फाटल्या म्हयन्यांत आमी सगळ्यांनी ह्या स्पेशल सेंच्युरीक सेलिब्रेट केलें. तुमची भागीदारीच ह्या कार्यावळीची सगळ्यांत व्हड ताकद आसा. 100व्या एपिसोडच्या ब्रॉडकास्ट वेळार एके तरेन पुराय देश एका सुत्रांत बांदून गेल्लो. आमच्या सफाई कामगार भाव भयणांनी आसूं वा वेगवेगळ्या सॅक्टरांतल्या दिग्गजांनी मन की बात कार्यावळीन सगल्यांक एकठांय हाडपाचें काम केलां. तुमी सगल्यांनी जी आत्मीयता आनी मोग मन की बात खातीर दाखयला तो अभूतपूर्व आनी भावूक करपी आसा. जेन्ना मन की बातचें प्रसारण जालें तेन्ना संवसारांतल्या वेगवेगळ्या देशांतल्या वेगवेगळ्या टायम झोन मदीं खंय सांज जाताली, खंय रात जावपाक आयिल्ली, मात तरी लेगीत व्हडा संख्येन लोकांनी 100वो वांटो आयकुपा खातीर वेळ काडलो. हांवें हजारांनी मैल पयसुल्ल्या न्यूझीलंडचो लेगीत व्हिडिओ पळयलो, जातूंत 100 वर्सांची एक आवय आपलो आशिर्वाद दिताली. मन की बात संदर्भांत देश विदेशांतल्या लोकांनी आपले विचार परगटायल्यात. जायत्या लोकांनी कन्स्ट्रक्टिव्ह एनालिसीस लेगीत केलां. लोकांनी ह्या गजालीक एप्रिशिएट केलां की मन की बात वरवीं देश आनी देशवासियांच्या कामगिरीची चर्चा जाता. हांव परतून एक फावट तुमकां सगल्यांक ह्या आशिर्वादा खातीर पुराय आदरान उपकार आठयतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाटल्या दिसांत आमी मन की बात वरवीं काशी तमील संगममची चर्चा केली, सौराष्ट्र तमील संगममची चर्चा केली. कांय काळ आदींच वाराणसींत काशी तेलुगू संगमम लेगीत जालें. एक भारत श्रेष्ठ भारतची भावना सशक्त करपी असोच आनीक एक यत्न देशांत जाला. हो यत्न आसा युवा संगम. हांवें विचार केलो, हे विशीं सविस्तर त्याच लोकांक विचारचें जे वेगळ्या अशा ह्या कार्यावळीचो वांटो आसात. हे खातीर आतां म्हजे वांगडा फोनाचेर आसात 2 तरणाटे. एक आसात अरुणाचल प्रदेशचे ग्यामर न्योकुम आनी दुसरें बाय आसा बिहारची धूव विशाखा सिंग. येयात आदीं आमी ग्यामर न्योकुम हांचे लागीं उलोवया. ग्यामरजी, नमस्ते. नमस्ते मोदीजी. बरें तर ग्यामरजी, सगळ्यांत आदीं हांव तुमचे विशीं जाणून घेवपाक सोदतां. मोदीजी, सगळ्यांत आदीं हांव तुमचे आनी भारत सरकारचे खूब उपकार आठयतां की तुमी आपलो इतलो मोलादीक टायम काडून म्हजे लागीं उलोवपाची संद म्हाका दिली. हांव नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी अरुणाचल प्रदेशच्या फर्स्ट इयर मॅकॅनिकल इंजिनियरिंगांत शिकतां. आनी परिवारांत कितें करतात बाबा आनी हेर? हय, म्हजे बाबा ल्हान व्हड बिझनेस आनी ताचे उपरांत कांय प्रमाणांत फार्मिंग करतात. युवा संगम विशीं तुमकां कशें कळ्ळें? युवा संगम वरवीं खंय आनी कशें गेले, कितें जालें? मोदीजी, युवा संगम विशीं आमचें इन्स्टिट्यूशन जें NIT आसा तांणी म्हाका सांगलें की आमी तातूंत वांटो घेवपाक शकतात. तर मागीर हांवें इंटरनॅटचेर हाचे विशीं मातशें सोदलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ही एक बेस बरी कार्यावळ आसा, जातूंत जें एक भारत श्रेष्ठ भारतचें जें व्हिजन आसा तातूंत लेगीत आमचें भरपूर योगदान दिवपाक शकतात आनी म्हाका लेगीत कितें तरी नवीन शिकपाची संद मेळटली. तर हांवें रोखडेंच त्या वेबसायटचेर वचून एनरोल केलें. म्हजो अणभव खूब बरो आशिल्लो. तुमकां कसलें सिलेक्शन बी करपाचें आशिल्लें? मोदीजी, जेन्ना वेबसायट उगडली तेन्ना अरुणाचलच्या लोकां खातीर 2 ऑप्शन्स आशिल्ले. पयलो आशिल्लो आंध्र प्रदेश, जाचे भितर IIT तिरुपती आशिल्लें, आनी दुसरें आशिल्लें सेंट्रल युनिव्हर्सिटी राजस्थान. तर हांवें राजस्थान फर्स्ट प्रेफरन्स आनी सेकंड प्रेफरन्स म्हण IIT तिरुपती वेंचलें. हांव राजस्थान खातीर सिलेक्ट जालो आनी राजस्थानांत गेलो. कशी आशिल्ली तुमची राजस्थान भोंवडी? तुमी पयलेच खेपे राजस्थान गेल्ले? हय, हांव पयलेच खेपे अरुणाचलच्या भायर गेल्लों. हांवें तर राजस्थानचे किल्ले फकत फिल्मांनी आनी फोनार पळयल्ले. हांव जेन्ना पयलेच खेपे गेलों तेन्ना म्हजो एक्सपिरियन्स खूब बरो आशिल्लो. थंयचे लोक खूब बरे आशिल्ले आनी तांणी आमकां जो ट्रिटमेंट दिलो तो खूब बरो आशिल्लो. आमकां खूब नव्यो नव्यो गजाली शिकपाक मेळ्ळ्यो. राजस्थानांतल्यो व्हड तळयो आनी कशे थंयचे लोक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करतात ताचे विशीं शिकपाक मेळ्ळें.
हो प्रोग्राम म्हाका खूब बरो दिसलो. राजस्थानची व्हिजीट पळयात, तुमकां तर सगळ्यांत व्हड लाव हो जालो की अरुणाचल लेगीत विरांची भूमी आसा आनी राजस्थान सावन लेगीत सेनेत खूब लोक आसात आनी अरुणाचलांत शिमेर जे सैनीक आसात तांचे भितर लेगीत राजस्थानचे जायते लोक आसतले. तर तुमी तांचे लागीं जरूर चर्चा करात की आपूण राजस्थानांत गेल्लो, आपलो अणभव असो आशिल्लो, तर तुमकां जाणवतलें की तुमची इश्टागत खूब वाडटली. तर तुमकां थंय अश्यो कांय समान गजाली लेगीत दिसून आयल्या आसतल्यो ज्यो तुमकां अरुणाचलांत लेगीत दिसून येतात. मोदीजी, म्हाका एक जी समानता दिसली ती म्हळ्यार देशप्रेम जें आसा न्हय, जें एक भारत श्रेष्ठ भारतचें जें व्हिजन आसा आनी जी फिलींग आसा. कारण अरुणाचलांत लेगीत लोक स्वताक खूब अभिमानी समजतात की ते भारतीय आसात आनी राजस्थानांत लेगीत लोक आपल्या आवय भुंये विशीं खूब अभिमान दवरतात. ही गजाल म्हाका दिसून आयली, स्पेशली जी तरणाटी पिळगी आसा. हांवें थंय जायत्या तरणाट्यां कडेन इंटरॅक्ट केलें आनी जी सिमिलॅरिटी दिसून आयली ती म्हळ्यार देशा खातीर कितें तरी करपाची इत्सा आनी देशा विशींचें प्रेम. ह्यो गजाली म्हाका दोनूय राज्यांनी जायत्या प्रमाणांत सिमिलॅरिटी दिसून आयली. तर थंय जे नवे इश्ट जाले तांचे लागीं इश्टागत वाडयली काय येवन विसरले? ना, आमी इश्टागत वाडयल्या. बरें, तर तुमी सोशल मिडियाचेर एक्टीव आसात? हय मोदीजी, हांव एक्टीव आसां. तर तुमी ब्लॉग बरोवपाक जाय. तुमचो हो युवा संगम अणभव कसो आशिल्लो, तुमी कशे तरेन एनरोल केलें, राजस्थानांतलो अणभव कसो आशिल्लो, जे वरवीं देशांतल्या तरणाट्यांक कळटलें की एक भारत श्रेष्ठ भारतची व्हडविकाय कितें आसा, ही येवजण कितें आसा, ताचो लाव तरणाटे कशे तरेन घेवपाक शकतात. पुराय एक्सपिरियन्सचो ब्लॉग बरयात जो वाचून लोकांक उपेगी पडटलो. हय, हांव निश्चीत बरयतलों. ग्यामरजी, तुमचे लागीं उलोवन खूब बरें दिसलें आनी तुमी सगळे तरणाटे देशा खातीर, देशाच्या परजळीत फुडारा खातीर, फुडल्या 25 वर्सां खातीर खूब म्हत्वाचे आसात. तुमच्या सगल्यांच्या आनी देशाच्या लेगीत, तुमच्या जिणे खातीर आनी देशाच्या जिणे खातीर लेगीत म्हजे कडल्यान तुमकां खूब खूब परबीं. उपकारी मोदीजी, तुमकांय नमस्कार. इश्टानो, अरुणाचलचे लोक इतले आत्मीयतापूर्ण आसतात की तांचे लागीं उलयतना म्हाका खूब खोस जाता. युवा संगमच्या ग्यामरजी हांचो अणभव खूब बरो आशिल्लो. येयात, आतां बिहारची धूव विशाखा सिंग हिचे वांगडा उलोवयात. विशाखाजी, नमस्कार. सगल्यांत आदीं भारताचे माननीय प्रधानमंत्रीजी हांकां म्हजें नमन आनी म्हजे वांगडा आशिल्ल्या सगळ्या डेलिगेट्सचे वतीन खूब खूब नमस्कार. बरें, तर विशाखाजी, आदीं म्हाका तुमचे विशीं सांगात. मागीर युवा संगम संदर्भांत लेगीत म्हाका जाणून घेवपाचें आसा. हांव बिहारच्या सासाराम नांवाच्या शारांतलें रावपी आसां आनी म्हाका युवा संगम संदर्भांत म्हज्या कॉलेजच्या व्हॉट्सॅप ग्रुपच्या मॅसेजचे थ्रू कळ्ळें. तर हाचे उपरांत हांवें आनीक डिटेल्स जाणून घेतल्यो की हें आसा कितें. तर म्हाका कळ्ळें की ही प्रधानमंत्र्यांची एक स्कीम एक भारत श्रेष्ठ भारतच्या थ्रू युवा संगम आसा. तर हांवें ताचे उपरांत एप्लाय केलें आनी जेन्ना हांवें एप्लाय केलें तेन्ना हांव एक्सायटेड आशिल्लें हाचे कडेन जॉयन जावपाक. मात ताचे उपरांत तमिळनाडू वचून आयलें आनी जो एक्सपोजर हांवें गेन केलो ताचे उपरांत म्हाका आतां खूब प्रावड फील जाता दॅट आय हॅव बीन द पार्ट ऑफ दीस प्रोग्राम. तर म्हाका खूब खोस आसा ह्या प्रोग्राम भितर पार्ट घेवपाची आनी हांव मना काळजा सावन उपकार आठयता तुमचे की आमच्या सारक्या तरणाट्यां खातीर इतलो बेस बरो प्रोग्राम तयार केलो जे वरवीं आमी भारताच्या वेगवेगळ्या वाठारांचे कल्चर एडॉप्ट करपाक शकतात. विशाखाजी, तुमी कितें शिकतात? हांव कंप्युटर इंजिनियरिंगच्या सेकंड इयरची विद्यार्थिनी आसां. बरें, तर विशाखाजी, तुमकां खंयच्या राज्यांत वचपाचें आसा, कोणा कडेन जोडून घेवपाचें ताचो निर्णय कसो घेतलो? जेन्ना हांवें युवा संगम विशीं सर्च करपाक सुरवात केली गुगलाचेर तेन्ना म्हाका कळ्ळें की बिहारच्या डेलिगेट्सांक तमिळनाडूच्या डेलिगेट्स वांगडा एक्सचेंज करतात. तमिळनाडू व्हडा प्रमाणांत रीच कल्चरल स्टेट आसा
आमच्या कंट्रीचो तो टायम लेगीत जेन्ना हांवें जाणलें की बिहारच्या लोकांक तमिळनाडूत धाडटात तर ताची लेगीत म्हाका खूब मजत जाली डिसिजन घेवपाक की हांवें फॉर्म फिल करपाक जाय थंय वचचें काय ना आनी आयज खऱ्यांनीच हांव खूब अभिमानी समजता की हांवें हातूंत पार्ट घेतलो आनी म्हाका खूब खोस भोगता. तुमी पयलेच खेपे गेल्ल्यो तमिळनाडू? हय, हांव पयलेच खेपे गेल्लें. बरें, एखादी खाशेली यादीची गजाल तुमी जर सांगूंक सोदता जाल्यार ती कितें आसा? देशांतले तरणाटे तुमकां आयकतात. हय, पुराय जर्नी म्हजे खातीर खूब बरी आशिल्ली. दरेका पांवड्यार आमकां खूब बऱ्यो गजाली शिकपाक मेळ्ळ्यो. हांवें तमिळनाडूंत खूब बरे इश्ट तयार केले. थंयच्या कल्चराक एडॉप्ट केलें. थंयच्या लोकांक मेळ्ळें. मात सगळ्यांत बरी जी गजाल म्हाका दिसली ती म्हळ्यार जी संद कोणाकूच मेळना ती इस्रोत वचपाची. आनी आमी डेलिगेट्स आशिल्ल्यान तर आमकां ही संद मेळ्ळी इस्रो भितर वचपाची. दुसरी बरी गजाल म्हळ्यार आमी जेन्ना राजभवनार गेले आनी आमी तामिळनाडूच्या राज्यपालांक मेळ्ळे तर हे 2 मोमेंट्स म्हजे खातीर पुरो आशिल्ले आनी म्हाका दिसता की ज्या एज भितर आमी आसात एज अ यूथ आमकां ती संद मेळची नाशिल्ली जी युवा संगम थ्रू आमकां मेळ्ळी. तर हे 2 खूब बरे आनी सगळ्यांत यादीचे मोमेंट्स आशिल्ले म्हजे खातीर. बिहारांत तर खाण जेवणाची पद्दत वेगळी आसा आनी तमिळनाडूत वेगळी. हय, तर ती सेट जाली पुराय तरेन? जेन्ना आमी लोक थंय गेले तेन्ना सावथ इंडियन क्युझीन जें आसा थंय तमिळनाडूंत तर थंय वचना फुडें आमकां डोसा, इडली, सांबार, उत्तप्पम, वडा, उपमा हें सगळें सर्व केलें. तर आदीं जेन्ना ट्राय केलें तर दॅट वॉज टू गूड. थंयचें जें खाण जेवण आसा खूब हेल्दी आसा. एक्चुली खूब चविश्ट आनी आमच्या नॉर्थच्या खाण जेवणा परस खूब वेगळें. तर म्हाका थंयचें खाण जेवण खूब बरें दिसलें आनी लोक लेगीत आवडले. तर आतां तमिळनाडूंत इश्ट लेगीत जाले आसतले? हय, आमी जंय राविल्ले NIT ट्रिची भितर ताचे उपरांत IIT मद्रास भितर तर ह्या दोनूय सुवातांनी स्टुडंट्स आशिल्ले तांचे कडेन म्हजी इश्टागत जाली. प्लस मदीं एक CIIचो वेलकम सेरेमनी आशिल्लो तेन्ना थंयच्या लागींच्या कॉलेजीसचे खूब स्टुडंट्स लेगीत आयिल्ले. तेन्ना आमी थंयच्या स्टुडंट्स कडेन लेगीत इंटरॅक्ट केलें आनी म्हाका खूब बरें दिसलें त्या लोकांक मेळून. म्हजे खूब इश्ट लेगीत जाले आनी कांय डेलिगेट लेगीत मेळ्ळे जे तमिळनाडूचे डेलिगेट बिहार येवपाचे आशिल्ले तांचे कडेन लेगीत चर्चा जाली आनी आमी अजून लेगीत एकामेकां कडेन उलयतात आनी म्हाका खूब बरें दिसता. तर विशाखाजी तुमी एक ब्लॉग बरयात आनी सोशल मिडियाचेर तुमचो हो पुराय अणभव एक म्हळ्यार युवा संगमचो आनी दुसरो म्हळ्यार एक भारत श्रेष्ठ भारतचो आनी मागीर तमिळनाडूंत जें आपलेपण तुमकां मेळ्ळें आनी जे स्वागत सत्कार जाले, तमीळ लोकांचो मोग मेळ्ळो ह्यो सगळ्यो गजाली देशाक सांगात तुमी. तर बरयतली तुमी? हय, निश्चीत. तर म्हजे कडल्यान तुमकां खूब खूब परबीं आनी खूब खूब धन्यवाद. थँक यू सो मच. नमस्कार. ग्यामर आनी विशाखा तुमकां म्हजे कडल्यान खूब खूब परबीं. युवा संगम वरवीं तुमी जें कितें शिकल्यात तें जीणभर तुमच्या वांगडा उरचें हीच म्हजी तुमच्या सगल्यां खातीर शुभकामना. इश्टानो, भारत देशाची शक्त ताच्या विविधतेंत आसा. आमच्या देशांत पळोवपा सारकें खूब कितें आसा. हाचोच विचार करून एज्युकेशन मिनिस्ट्रीन युवा संगम ही एक बेस बरी सुरवात केल्या. ह्या येवजणेचो उद्देश आसा पीपल टू पीपल कनेक्ट वाडोवप हो आसा आनी तेच वरवीं देशांतल्या तरणाट्यांक एकामेका वांगडा मिसळपाची संद दिवप. वेगवेगळ्या राज्यांतल्या उच्च शिक्षण संस्थानांक हाचे कडेन जोडल्यात. युवा संगम वरवीं तरणाटे दुसऱ्या राज्यांतल्या हेर शारांनी आनी गांवांनी वतात. तांकां वेगवेगळ्या तरेच्या लोकांक मेळपाची संद मेळटा. युवा संगमच्या फर्स्ट रावंड भितर 1200 तरणाटे देशांतल्या 22 राज्यांची भोंवडी करून आयल्यात. जे तरणाटे ह्या येवजणेचो वांटो आशिल्ले ते आपले वांगडा अश्यो यादी घेवन आयल्यात ज्यो जीणभर तांचे वांगडा उरतल्यो. आमी पळयलां की जायत्या व्हड कंपन्यांचे CEO, बिझनेस लिडर्स हे बॅकपॅकर्स भशेन भारतांत रावन गेल्यात.
हांव जेन्ना हेर देशांच्या लिडर्सांक मेळटा तेन्ना जायते खेपे ते लेगीत सांगतात की ते आपल्या तरणाट्या पिरायेचेर भारतांत फिरपाक येवन गेल्यात. आमच्या भारतांत इतलें जाणून घेवपा सारकें आनी पळोवपा सारकें आसा की दरेक खेपे तुमची उमळशीक वाडत वतली. म्हाका आस्त आसा की ह्या रोमांचक अणभवांक जाणून तुमी लेगीत देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांक भेटी दिवपाक निश्चित प्रेरीत जातले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कांय दीस आदींच हांव जपानच्या हिरोशिमा वाठारांत गेल्लों. थंय म्हाका हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्युझियम पळोवपाची संद मेळ्ळी. हो एक भावूक करपी अणभव आशिल्लो. जेन्ना आमी इतिहासाच्यो यादी सांबाळून दवरतात तेन्ना फुडारांतल्या पिळग्यांक खूब मजत जाता. जायते खेपे म्युझियमांतल्यान आमकां नवी शिकवण मेळटा तर जायते खेपे खूब कितें शिकपाक मेळटा. कांय दीस आदीं भारतांत इंटरनॅशनल म्युझियम एक्स्पोचें आयोजन केल्लें. हातूंत संवसारभरांतल्या 1200 परस अदीक म्युझियम्सची खाशेलपणां दाखयल्लीं. आमचे कडेन भारतांत वेगवेगळ्या तरेचे कितलेशेच म्युझियम्स आसात जे आमच्या भूतकाळाच्या जायत्या आयामाक प्रदर्शीत करतात, जशें की गुरुग्रामांत आशिल्लें अनोखें संग्रहालय म्युझियो कॅमेरा, जाचे भितर 1860च्या उपरांतच्या 8000 परस अदीक कॅमेरांचें कलेक्शन उपलब्ध आसा. तमिळनाडूच्या म्युझियम ऑफ पॉसिबिलिटीज हाका आमच्या दिव्यांग लोकांक नदरे मुखार दवरून डिझायन केलां. मुंबयचें छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय अशेंच एक म्युझियम आसा, जाचे भितर 70,000 परस अदीक वस्तू संरक्षीत आसात. वर्स 2010त स्थापीत इंडियन मेमरी प्रोजेक्ट अशेच तरेचो एक ऑनलायन म्युझियम आसा. संवसारभरांतल्यान धाडिल्ल्या चित्रांच्या आनी काणयांच्या माध्यमांतल्यान भारताच्या गौरवशाली इतिहासाच्यो काणयो जोडपाचो यत्न करता. विभाजनाकडेन जोडिल्ल्या यादींक मुखार हाडपाचो लेगीत यत्न जाला. फाटल्या वर्सांनी आमी भारतांत नवीन नवीन तरेचे म्युझियम्स आनी मेमोरियल्स मुखार येतना पळयल्यात. स्वातंत्र्य संग्रामांत आदिवासी भाव भयणांच्या योगदानाक समर्पीत 10 नवी म्युझियम्स तयार जातात. कोलकाताच्या व्हिक्टोरिया मेमोरियल भितर बिप्लोबी भारत गॅलरी आसूं वा जलियनवाला बाग मेमोरियलचो पुनरुद्धार, देशांतल्या सगळ्या माजी प्रधानमंत्र्यांक समर्पीत PM म्युझियम लेगीत आयज दिल्लीची सोबा वाडयता. दिल्लीतच नॅशनल वॉर मेमोरियल आनी पोलीस मेमोरियल भितर दर दिसा जायते लोक शहिदांक नमन करपाक येतात. इतिहासीक दांडी यात्रा हाका समर्पीत मेमोरियल आसूं वा स्टॅच्यू ऑफ युनिटी म्युझियम. म्हाका हांगाच रावचें पडटलें कारण देशांतल्या म्युझियम्सची वळेरी खूब व्हड आसा आनी पयले खेपे सगळ्या म्युझियम्स संदर्भांत सगळी म्हत्वाची म्हायती कंपायल केल्या. म्युझियम खंयच्या थीमचेर आदारीत आसा, थंय कसल्या तरेच्यो वस्तू दवरल्यात, थंयचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स कितें आसात, हें सगळें एका ऑनलायन डिरेक्टरी भितर एकठांय केलां. म्हजो तुमकां आग्रो आसा की तुमी लेगीत संद मेळत जाल्यार आपल्या देशांतल्या ह्या म्युझियम्सांक पळोवपाक जरूर वचात. तुमी थंयची आकर्शक चित्रां #म्युझियम मेमोरीजचेर शेअर करपाक विसरूं नाकात. हे वरवीं आमच्या वैभवशाली संस्कृती कडेन आमची भारतीयांची लागणूक आनीक घटमूट जातली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी सगळ्यांनी एक ओपार आयकल्याच आसतली, परतून परतून आयकल्या आसतली, उदका बगर सगळें व्यर्थ. उदका बगर तर जिणेचेर संकट आसताच, व्यक्ती आनी देशाची उदरगत लेगीत बंद पडटा. फुडारांतल्या ह्याच आव्हानाक पळोवन आयज देशांत दरेका जिल्ल्यांत 75 अमृत सरोवरांची निर्मिती जाता. आमचे अमृत सरोवर हे खातीर खास आसात कारण हे स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्साच्या काळांत तयार जातात आनी आमच्या लोकांचे अमृत यत्न तातूंत आसात. तुमकां जाणा जावन बरें दिसतलें की आतां मेरेन 50,000 परस अदीक अमृत सरोवरांची निर्मिती जाल्या. हें उदक संरक्षणाच्या दिशेन व्हड पावल आसा. इश्टानो, आमी दरेका गरमीत ह्याच तरेन उदका कडेन आव्हानांची चर्चा करतात. ह्या खेपे लेगीत हो विशय आमी घेतले, मात ह्या खेपे चर्चा करतले उदक संरक्षणा कडेन संबंदीत एका स्टार्टअपची. एक स्टार्टअप आसा फ्लक्सजेन.
हे स्टार्टअप IoT एनेबल्ड तंत्रगिन्याना वरवीं वॉटर मॅनेजमेंटचे पर्याय दिता. हें तंत्रगिन्यान उदकाच्या वापरा विशीं पॅटर्न सांगतलें आनी उदकाच्या प्रभावी वापरांत मजत करतलें. आनीक एक स्टार्टअप आसा लिन अँड सेन्स. हें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी मशीन लर्निंगचेर आदारीत आसा. हाच्या मजतीन वॉटर डिस्ट्रिब्युशनचें प्रभावी निरीक्षण करप शक्य जातलें. हाचे वरवीं हें लेगीत कळटलें की खंय कितलें उदक इबाड जाता. आनी एक स्टार्टअप आसा कुंभी कागज. हो कुंभी कागज एक असो विशय आसा म्हाका विश्वास आसा की तुमकां खूब आवडटलो. कुंभी कागज स्टार्टअप वरवीं एक खास काम सुरू जालां. ते जलकुंभी सावन कागद तयार करपाचें काम करतात. म्हळ्यार जी जलकुंभी आयज मेरेन उदका स्रोतां खातीर एक व्हड आडमेळ आशिल्ली तिचो वापर आतां कागद तयार करपाक जाता. इश्टानो, जायते तरणाटे इनोव्हेशन आनी टॅक्नॉलॉजी वरवीं काम करतात जाल्यार जायते अशेय तरणाटे आसात जे समाजाक जागरूक करपाच्या मिशन भितर आसात, जशे की छत्तीसगडच्या बालोद जिल्ल्यांत आशिल्ले तरणाटे. हांगाच्या तरणाट्यांनी उदक वाटावपा खातीर एक अभियान सुरू केलां. हे घरा वचून लोकांक उदक सांबाळा विशीं जागरूक करतात. खंय लग्न सुवाळो बी आसत जाल्यार तरणाट्यांचो ग्रूप घेवन हे थंय वचून उदकाचो दुरुपयोग कसो जाता आनी ताका कशें आडाव येता हाची म्हायती दितात. उदकाच्या सदुपयोगा कडेन संबंदीत एक उर्बा दिवपी यत्न झारखंडच्या खुंटी जिल्ल्यांत जाता. खुंटीच्या लोकांनी उदकाच्या संकश्टाचो फुडो करपा खातीर बोरी बांद उपाय केला. बोरी बांद वरवीं उदक एकठांय जाता आनी हांगा फळफळावळ लेगीत वाडपाक लागल्या. हे वरवीं लोकांची येणावळ वाडल्या आनी वाठाराच्यो गरजो लेगीत पुराय जातात. लोकभागीदारीचो असो खंयचोय यत्न जायते बदल घेवन येता आनी खुंटी हाची आदर्श देख आसा. हांव थंयच्या लोकांक ह्या यत्ना खातीर खूब परबीं भेटयतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 1965च्या युध्दा वेळार आमचे आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्रीजी हांणी जय जवान जय किसानची घोशणा दिल्ली. उपरांत अटलजी हांणी तातूंत जय विज्ञान लेगीत जोडलें. कांय वर्सां आदीं देशांतल्या विज्ञानिकां कडेन उलयतना हांवें जय अनुसंधान ही गजाल केल्ली. मन की बात वरवीं आयज अशाच एका व्यक्तीची, एका संस्थेची गजाल जी जय जवान जय किसान जय विज्ञान आनी जय अनुसंधान ह्या चारूय मुद्द्यांचें पडबिंब आसा. हे सज्जन आसात महाराष्ट्रांतले श्रीमान शिवाजी शामराव डोळेजी. शिवाजी डोळे हे नाशिक जिल्ल्याच्या एका ल्हानशा गांवांत रावतात. ते गरीब आदिवासी शेतकार परिवारांतले आसात आनी एक माजी सैनीक लेगीत आसात. सैन्यांत आसतना तांणी आपलें पुराय जीवन देशा खातीर दिलें. रिटायर जाले उपरांत तांणी कितें तरी नवें शिकपाचो निर्णय घेतलो आनी एग्रीकल्चर भितर डिप्लोमा केलो. म्हळ्यार ते जय जवान सावन जय किसान वटेन मुखार सरले. आतां दर वर्सा तांची मोख आसता की शेती मळार आपलें चडांत चड योगदान दिवचें. आपल्या ह्या अभियाना वरवीं शिवाजी डोळेजी हांणी 20 लोकांची एक ल्हानशी टीम केली आनी कांय आदल्या सैनिकांक हाचे भितर जोडले. हाचे उपरांत तांच्या ह्या टिमीन वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पावर अँड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड ह्या नांवान एक सहकारी संस्थेचें प्रबंधन आपल्या हातांत घेतलें. ही सहकारी संस्था निश्क्रीय पडिल्ली, जिका रिवायव्ह करपाची मोख तांणी दवरली. पळयता पळयता आयज वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्हचो विस्तार जायत्या जिल्ल्यांनी जाला. आयज ही टीम महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत वावर करता. हाचे कडेन लागीं 18,000 लोक जोडल्यात, जांचे भितर चडशे एक्स सर्व्हिसमॅन आसात. नाशिकच्या मालेगांव वाठारांत ह्या टीमचे वांगडी 500 एकर परस अदीक जमनीत एग्रो फार्मिंग करतात. ही टीम उदक संरक्षणा खातीर जायतीं तळीं तयार करपाच्या वावरांत लेगीत आसा. खास गजाल म्हळ्यार तांणी ऑर्गेनिक फार्मिंग आनी डेरी लेगीत सुरू केल्या. आतां तांचे वरवीं तयार केल्लीं द्राक्षां युरोपांत लेगीत एक्सपोर्ट जातात. ह्या टीमची ही 2 व्हड खाशेलपणां आसात जांणी म्हजें लक्ष वेधून घेतलां. ती म्हळ्यार जय विज्ञान आनी जय अनुसंधान.
हाचे वांगडी टॅक्नॉलॉजी आनी मॉडर्न एग्रो प्रॅक्टिसीसचो अदीक उपेग करतात. दुसरी खाशेली गजाल म्हळ्यार ते एक्सपोर्ट्स खातीर आवश्यक जायत्या सर्टिफिकेशन्सचेर लेगीत फोकस करतात. सहकारा वरवीं समृद्धीच्या भावनेन काम करपी ह्या टीमची हांव तोखणाय करतां. ह्या यत्ना वरवीं व्हडा संख्येन लोकांचें सशक्तीकरण जालां, तशेंच येणावळीची जायतीं साधनां लेगीत तयार जाल्यांत. म्हाका आस्त आसा की हो यत्न मन की बातच्या दरेका आयकुप्याक उर्बा दितलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज 28 मे दिसा म्हान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर हांची जयंती आसा. तांचो त्याग, साहस आनी संकल्प शक्ती कडेन जोडिल्ल्यो गाथा आयज लेगीत आमकां उर्बा दितात. हांव तो दीस केन्नाच विसरूं शकना जेन्ना हांव अंदमानांतल्या त्या कादयेंत गेल्लों जंय वीर सावरकर हांणी काळ्या उदकाची ख्यास्त भोगिल्ली. वीर सावरकर हांचें व्यक्तित्व दृढता आनी विशालता हांणी भरिल्लें आशिल्लें. तांच्या निर्भीड आनी स्वाभिमानी स्वभावाक गुलामीची मानसिकता अजिबात मान्य नाशिल्ली. स्वातंत्र्य आंदोलनच न्हय, समाजीक समानता आनी समाजीक न्याय हांचे खातीर लेगीत वीर सावरकर हांणी जें कितें केलां ताची आयज लेगीत याद करतात. इश्टानो, कांय दिसांनी 4 जुनाक संत कबीरदासजी हांची लेगीत जयंती आसा. कबीरदास हांणी जो मार्ग दाखयल्लो तो आयज लेगीत प्रासंगीक आसा. कबीरदास म्हणटाले, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक. म्हळ्यार बांयचेर वेगवेगळे लोक जरी उदक भरपाक आयले तरी बांय कोणा भितरूच भेदभाव करिना. उदक सगळ्या आयदनांनी सारखेंच आसता. संत कबीर हांणी समाजाक भेदावपी दरेका वायट प्रथेचो विरोध केल्लो, समाजाक जागृत करपाचो यत्न केल्लो. आयज जेन्ना देश विकसीत जावपाचो संकल्प घेवन मुखार सरता तेन्ना आमी संत कबीर हांचे कडल्यान उर्बा घेवन समाजाक सशक्त करपाचे आमचे यत्न आनिकूय वाडोवपाक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आतां हांव तुमचे लागीं अशा एका म्हान व्यक्ती विशीं उलयतलों जांणी राजनिती आनी फिल्म मळार आपल्या अद्भुत प्रतिभे वरवीं एक व्हड छाप दवरल्या. ह्या म्हान व्यक्तीचें नांव आसा N.T. रामाराव, जांकां आमी NTR म्हण लेगीत वळखतात. आयज NTR हांची 100वी जयंती आसा. आपल्या बहुमुखी प्रतिभेच्या बळग्यार ते तेलुगू सिनेमाचे महानायक जाले. तशेंच कोट्यांनी लोकांची काळजां लेगीत तांणी जिखलीं. तुमी जाणात की तांणी 300 परस अदीक फिल्मांनी काम केलें. तांणी जायतीं इतिहासीक पात्रां आपल्या अभिनयाच्या बळग्यार जिती करून दाखयलीं. भगवान कृष्ण, राम आनी अशा कितल्याशाच भुमिकांत लोकांक NTR हांची एक्टिंग आवडली आनी ताची याद आयज लेगीत काडटात. NTR हांणी सिनेमा वांगडाच राजकारणांत लेगीत आपली वेगळी वळख तयार केली. थंय लेगीत तांकां लोकांचो खूब मोग आनी आशिर्वाद मेळ्ळो. देश संवसाराच्या लाखांनी लोकांच्या काळजाचेर राज्य करपी N.T. रामारावजी हांकां हांव विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बातच्या ह्या वाट्यांत हे खेपे इतलेंच. फुडले खेपे कांय नवीन विशय घेवन तुमचे मदीं येतलो तेन्ना कांय वाठारांनी गरमी आनिकूय वाडिल्ली आसतली, कांय सुवातांनी पावस सुरू जाला आसतलो. तुमी हवामानाच्या परिस्थिती प्रमाण आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची. 21 जुनाक आमी वर्ल्ड योग डे लेगीत मनयतले. ताची लेगीत देशविदेशांत तयारी चल्ल्या. तुमी ह्या तयारे विशीं तुमची मन की बात म्हाका बरयात. आनीक हेर कसल्याय विशयाचेर म्हायती आसल्यार ती लेगीत म्हाका धाडात. चडांत चड सुचोवण्यो मन की बात कार्यावळींत घेवपाचो म्हजो यत्न आसतलो. परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक खूब खूब धन्यवाद. आतां मेळुया फुडल्या म्हयन्यांत. तो मेरेन म्हाका निरोप दियात. नमस्कार.